प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मुगलार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 8वो विसवोर वोड 19 ते 21 पर्यंत. लूक चॅप्टर 8 वर्सेस 19 to 21. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजूक मेळूंक ताची आवय आनी ताचे भाव पावून सोरली. लोकांची खेट आसली देखून ताचे सोरशी तांकां लागीं येवंक जायनासलें. कोणें ताका अशें सांगलें, तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत आनी तुका पळोवंक सोदतात. पूण ताणें जाप दिवन म्हणलें, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळतात ती म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. प्रितीच्या बाबणीनो आयज जें शिवर्तमान आमी आयकलां तातूंत आमी पळयता की जेजू जेन्ना एक दीस शिकयता थंयसर लोकांची खेट आसता. खूब लोक वजारांनी लोक ताजें उतर आयकता. आनी बाबणीनो आमी शिवर्तमान सदांकाल आयकता जाल्यार देवाचें उतर आयकता जाल्यार जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो लोक वजारांनी ताच्या फाटल्यान येतालो ताजें उतर आयकोपाक. कित्याक तो फकत उतर शिकयनासलो पूण तो अजाबां मिलाग्री आनी लोकांक पेकोवणी लोकांक मिलाग करून जेवण दितालो. मेलेल्यांक पोंदून जेवण करता म्हणून लोक ताच्या फाटल्यान वजारांनी वेतालो. आनी असो एक दीस आसलो जेन्ना लोकांची खेट आसली आनी जेजू देवाचें उतर शिकयतालो. त्या वेळार ताजी आवय आनी ताजे भाव येतात ताका मेळपाक. आनी बाबणीनो जेन्ना इतलो लोक आसता ताजे आवयक आनी ताज्या भावांक ताका मेळपाक जायना. कित्याक इतलो लोक आसता की तांकां फुडें वचपाक म्हणजे जेजू जेन्ना थंयसर शिकयता ताच्या फाटल्यान ताच्या फुडल्यान ताजे सायडीक लोक भरला म्हणटच तांकां थंयसर जेजू कडेन येवपाक आनी ताका मेळपाक आनी ताका सांगपाक की आमी येयले आनी तुका मेळपाक तें जेजूक एकदम आवड जालें. कित्याक इतलो लोक आनी जेजूक थंयसरच्यान पळोवंक जायना की ताजी आवय आनी ताजे भाव येयल्यात म्हणून. आनी शिकी भाव म्हणून तीं कोणाक सांगतात आनी म्हणटात ताका सांग की ताजी आवय आनी ताजे भाव येयल्यात ताका मेळपाक. आनी जेन्ना कोण ताका जेजूक सांगता की तुजी आवय आनी तुजे भाव येयल्यात तुका मेळपाक त्या वेळार जेजू कितें म्हणटा. भाव भयणीनो ह्या जेजूच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. जेजू कितें म्हणटा तुजी जेन्ना ताका सांगता तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यात तुका पळोवंक सोदतात तो म्हणटा देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. म्हणटच भाव भयणीनो आमकां सोयी जाल्या धन करपाक म्हणजे आमी इगर्जेक वेता आमी आमचें देवस्पण करता मागणें करता. आमकां सोयी जाल्या थोडे मागणें करपाक ते आमी बडबड्यान आमी मागणें करता. पूण आयज आमी एक प्रश्न आमकांच विचारुया. आमी खरेपणी देवाचें उतर जें सदांकाल आयकता तें आमी पाळटा काय. देवाचें उतर आमकां सांगता की कोणें आमकां एक वाटे एका तोंडार आमच्या एका पोल्यार थापट दिलें. देवाचें उतर आमकां सांगता आमी दुसरो पोलो दाखोवपाचो. पूण आमी खरेपणी आमच्या जिवितान अशें घडटा तेन्ना आमी खरेपणी अशें करता काय. वय आमी उतर आयकता आमच्या मनान तें उतर आहा आमी जाणो कितें करूंक जाय तें पूण आमी खरेपणी तें उतर पाळटा काय. आमच्यान शर्माव दिवंक जाता आमच्यान ताजे उतराचें शिकवण दिवंक जाता आनी लोकांक म्हणूंक जाता की वय बरो शर्माव दिलो बरी शिकवण दिली सगल्यांनी ताळयो मारून म्हणूंक जाता वय आमकां बरें तुवें सांगलें. पूण भाव भयणीनो शेकी जो कोण आयकता तें उतर ताणें वचून त्या उतराचेर नियाळ करून एक थाराव घेवपाक गरजेचो आनी तें उतर पाळूंक गरजेचें. तेन्ना भाव भयणीनो आमी जाता जेजूची आवय आनी जेजूचे भाव. म्हणटच जेजू त्या दिसा जेन्ना ताका लोकांनी सांगलें तुजी आवय आनी तुजे भाव येयल्यार तुका मेळपाक जेजून म्हणूंक ना वय हांव जाणो आनी तांकां मातशी बस म्हूण सांग हांव येता म्हूण सांग अशें म्हणूंक ना. कित्याक भाव भयणीनो जेजूचे भाव ताजें उतर आयकोंक येनासलें
जेजूचे भाव ताचे उतर आयकोपाक येनासले ते आपल्या ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी बुडलेले ते आपलें काम करताले पूण जेन्ना तांकां कळोन येता की जेजू फाटल्यान इतलो हजारांनी लोक वता ताका ताचें नांव गाजता लोक ताका आतां वळखता तो आतां अजाबा मिलाग्री करता आतां ताचे भाव येतात सगळ्या सोयमे माजात दाखोवपाक की आमी ताचे भाव म्हणून पूण जेजूक नाका की आमी रोगता मास्ताचे आमी भाव आनी भयण म्हणून ताका तसले संबंद नाका ताका संबंद जाय फकत जो कोण तें उतर आयकता ताचें उतर आयकता आनी तें उतर पाळटा तर आयज भाव भयणीनो आमी आयज ह्या शिवोर्तमानाची आमी नियाळ करुया आमी पळोवया आमी आमच्या जिवितांत खरेपणी जें उतर आमी सदांकाळ दिसपट्टें देवाचें उतर जें आयकता तें उतर आमी खरेपणी आयकता काय ओ एका कानान आयकलें बरें दिसलें आयज आमी आयकलें म्हणून बरें दिसलें आमी इगोर्जेक गेलीं म्हणून बरें दिसलें आमी मागणें केलें म्हणून पूण आमी मागणें आनी इगोर्जेक वचना बरें दिसपाक आमी इगोर्जेक वता आनी आमी मागणें करता आमचो संबंद जेजूशी घट करपाक आनी भाव भयणीनो मागण्या विशीं जेजून शिकयलां बडबडेन मागणें करनाकात जेन्ना आमी मागणें करता आमी देवा कडेन उलयता आनी देव आमचे कडेन उलयता पूण जेन्ना आमी एक सोयी करता मागण्यांनी रावपाक ताचें उतर आयकोपाक तें उतर वाचून तें उतराचेर नियाळ करपाक आनी तें उतर आमी पाळूंक आमी थाराव घेता तेन्ना भाव भयणीनो देव पळयता की आमी खरेपणी फकत आयकना पूण ताचें उतर पाळटा आनी आतां आमी जेजूच्या राज्यान भितर सरता आमी ताची भुरगीं जाता आमी ताचे आवय जाता आमी ताचे भाव जाता आमी ताचे भयणी जाता तर आयज भाव भयणीनो आमी चुकल्या जाल्यार फकत धर्मान आमी बुडल्या जाल्यार आयज आमी देवाचें भोगसणें मागुया आयज ताणें एक थाराव घेवया की आमी खरेपणी तें देवाचें उतर आयकतलीं आनी तें उतर आमी पाळटलें आनी खरेपणी आमी जेजूचे भाव जेजूची आवय जेजूची भयण जावन आयज तान आमी सुरवात करतले तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा आमच्या स्वर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.